गोंयांत टीबीचे दुयेंतींचो आंकडो देंवला। 2015 1665 केशी नोंद जाल्यो। 3% दुयेंती सोंपले। कसल्याय दुयेंसाचेर पुरायपणान नियंत्रण मेळोवप कठीण, पूण जागृताय करून नियंत्रण दवरपाचो यत्न सरकार करता म्हूण भलायकी मंत्री उलयलो। संवसारीक टीबी जागृताय दिसा निमतान पणजे कार्यावळींत तो उलयतालो। संवसारीक टीबी जागृताय दिसा पणजे खासा कार्यावळ जाली। थंय गोंयच्या टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो जाहीर केलो। 2014 1771 टीबी केशी नोंद जाल्ल्यो, तातले 5% दुयेंती गेले। 2015 हो आंकडो खंय देंवलो। 1665 केशी नोंद जाल्यो आनी 3% दुयेंती गेले म्हूण भलायकी खात्याचो रिकॉर्ड सांगता। भलायकी मंत्री म्हणटात, दुयेंसाचेर पुरायपणान नियंत्रण दवरप कठीण। आमी खुबशे रोग नश्ट केले। आमी पोलियो नश्ट केलो। आमची इम्युनायझेशन वाडत आहा। बेस्ट स्टेट इम्युनायझेशन स्टेट इन इंडिया। 94% आमी इम्युनायझेशन आमचे रेट। खूब बऱ्यो गोश्टी घडटा राज्यांत, पूण 100% सक्सेस गावपाक खूब कठीण आसता। आनी आमी 100% आमी वळून वचपाक जाय। वी हॅव टू मूव टुवर्ड्स 100%। हें अशक्य न्हू आनी शक्य जावपाकय कठीण, म्हणटच प्रयत्न चालूच आसपाक जाय। पूण तेच्या खातीर हो आंतरराष्ट्रीय जागतीक दीस मनयतात, कारण हेजेर पूर्णपण परतून फोकस येवपाक जाय। सरकार जाता तितके प्रयत्न करीत आहा। डिजिटल एक्सरे मिशनाचें फाटीं आमी उद्घाटन केलें। टीबी डिपार्टमेंट आमचें बरें काम करता, पूण सगळे गोंयचे चेस्ट फिजिशियन्स पळय आहा तितक्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। खूब लोक काम करता हितून, पण रिपोर्टिंग जावपाक जाय न्हू। रिपोर्टिंग तो टायमार जायना किंवा कठीण जाता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। मोरजेचे चोरयेचे रोमाट फामाद। मोरजाय देवस्थाना भोंवतणी होळयेच्या 8व्या दिसा घोडेमोडणी जाता। त्या रातीचे चोरयेचा रोमाट आकर्षण। लोक केळीचे घड माथ्यार घेवन नाचतात। पळयात मोरजेची घोडेमोडणी। शिशिरोत्सव म्हणजे शिशिर ऋतू चालू आसा आनी तेतूर येणारो उत्सव शिशिरोत्सव एका म्हणटा आसा। तर ह्या उत्सवात शिगमोत्सव म्हणटा तेका। त्या शिगमोत्सवाच्या आत आमचे आसा होळी जाता। होळयेच्या 8व्या दिसा तिथं आमचे चोरयेचा रोमाट जाता। चोरयेचा रोमाट म्हणजे जे आमी फळावळ म्हणा, नारळ म्हणा किंवा आमचे काजू पणस हे जे आसा ते सगळे तरेचे फळावळ ते हाडून केळी वगैरे अशे ते ही लोक हाडून ती लोक हाडटा आनी हांगासर ते नाचयतात। आणि आता पळोवया केपेंचो शिगमो।
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त करके उस शक्ति का दुरुपयोग किया है। गिव्ह एक विराम।